जायतो वावुरलो. अहिंसा परगटून शांती शिपडावंक ताणें आपले पावल मारलें. स्वताचो आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून समाजाचे देगेक जेवतल्या पासत तो झुजलो. गरिबां पासत आपूण गरीब जालो. दर एक मनशाचे होक राखूंक तो बारी वावुरलो. समाधान चलतल्या वायटांचेर सोबार तोरांनी ताणें निशेध मारलो. समाज बदलतलो जाल्यार मनशाची चाल बदलूंक गरजेची. समाजान वायट बंद जातलें जाल्यार मनशाच्या जिवितांतली दर एक वायट करणी बदलूंक फावो. महात्मा गांधीन 7 मर्नादीक समाजीक पातकां पयस दवरूंक आमकां उलो मारला जाल्यार हेर आनीक 7 ह्या आधुनीक काळांत समाजीक पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून हे कुर्साचे वाटेन आमी नियाळ करता आनी ती पयसावंक समाज बरेपणाक भरूंक आमकां बापाची कृपा मागतल्या भोगतीन हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोन्नाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. जिविताक मान दिनासतना आपलेपणाचे निर्णय घेतना ह्या घेतल्याचो स्वता जिविताक, ताच्या कुटुंबाक, समाजाक आनी सोयंबाक बऱ्याक पडटले जावंक जाय. जीव आसलेल्यांक जेन्ना ते निर्णय माल पडटात तेन्ना ते आपलेपणाचे जातात. समाजीक नागरिकां कशीं आमी जेयतना जिविता आड प्रचार जातले उपाय, दुसऱ्याच्या जिविताचे होक नाकारतले कायदे, जिविताचे कुशालपण पयसातली शिकवण, जिवीत जिवंक आदारलोले निर्णय पयसावंक जिविताक मान दिवंक फावो. आयज आपलेपणाचे आशेक लागून जीव जिवाक वळखना. एक जीव दुसऱ्या जिवाचेर लुटी उडयता, थापटां खोट्टां मारता, घोव बायल आदाचे उपाय घेवन जिवीत नाकारता, गोरपाट वाडटात, आत्मघात चोडटात आनी अशे तरेन मनीस जिविता कडेन खेळटा. समाजान मनशाच्या जिविताक आनी सोयंबीक जिवाक मान नासतना मनीस आपल्या फायद्याक पडटा तेंच करता. मागणें. मोगला जेजू, समाधान जेयतना दर जिवाक मान दिवंक सगल्याच्या बऱ्याक पडटले निर्णय घेवंक तुजो आदार आमकां दी. काकूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. तत्वां नासतना राजकारण. दर एक आमदार मंत्री जावन आसात पुर्जेचे प्रतिनिधी. आपलो होक पोरजा तांचेर पातयेता आनी आपल्या नांवान वावरूंक तांचेर विस्वास दिवता. राजकारण बरे तरेन चलतलें जाल्यार तत्वां, कायदे आनी अंतस्करणाचो आवाज आयकप आनी पाळप गरजेचें. आज जायतीं जाणां राजकारण वायट म्हूण नारे गाजयतात. राजकारण वायट दिशेर पावोवपाक दर एका नागरिकाचे हातबोट आसा. आपलीं कामां बेगीन जावंक नागोवन आपलें करूंक जायते पावट पोरजा फुडाऱ्यांचीं बोल्सां भरतात आनी वायट रस्त्यार पावल मारूंक तांकां सोयेक दितात. आजकाल दुलवांच्या बोळाचेर वेंचणुको चलतात आनी लॉन्च दिवन मतां घेतात. साबार पावट आपलें नांव जोडून घेवंक आनी प्रचार करूंक राजकीय फुडारी जायतो दुडू वारयता
आनी तत्वां आड प्रचार करतात. मोगाळा जेजू, तत्वां मुल्यांनी भरलोलें राजकारण चलोवंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यांक आनी पोरजेक तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट दोडणीर पडटा. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सुरयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. वावर करिनासतना ग्रेस्ताय एकठावप. दर एक मनीस वावरा उदेशी आपलें उदारपसंद करता. वावर करप गरजेचो कित्याक वावरा उदेशी आमची भलायकी बरी उरता आनी आमच्या कश्टां त्रासाचो फोल आमकां वावुरतल्यानूच फावो जाता. आयच्या समाजान दर एकलो सगळे आपले उंटयेन भरूंक आशेता. आयज मनीस घाम वारोयनासतना कोस्ट त्रास काडिनासतना ग्रेस्ताय एकठांवंक भोंवता. फोटिंगपणान चोरी करून दुसऱ्याची वस्त आपली करूंक पावल मारता. तरेकवार दुडवांचो खेळ मोडको खेळून दुडू एकठांवंक सोदता. समाजान सगल्यांक पावपा सारकी जायती सोंबीक ग्रेस्तकाय आसा, पूण ती थोड्याच्याच हातान पडून सोंबीक ग्रेस्तकाय आशेन पिड्यार करून उडयल्या आनी थोड्यांनीच आपलीं बोल्सां भरल्यांत. मनशाच्या जिवितान आलसाय आनी आशा वाडत आसा आनी हे तरेन मनीस सूस जेवंक आवडेता आनी फोटिंगपणान ग्रेस्तकाय आपणायता. मोगला जेजू, पवित्र सभेच्या आनी समाजीक वावरान मिसळ जावं आमच्या खासगी वावरा उदेशी प्रमाणीकपणान पावलां मारूंक आमकां कृपा दी. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपली आवयक भेटता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समाजीक पातक. दुसऱ्याचें चिंती नासतना मोजेचें जिवीत. त्याग काडूंक, कोश्ट सोसूंक, दुसऱ्या पासो जिवंक, दुसऱ्यांक वयर काडूंक, दुसऱ्याच्या दुखांत वांटेली जावंक जायत्यांक आवडना. सोंपेपणान भरलेलें जिवीत जायत्यांक मानवता आनी सुस्त रावून मोजेचें जिवीत जायतीं आशेतात. आमचे लागीं आसा तें सोबार पावट आमच्याच बऱ्याक आनी दादोसकायेक आमी वापुट्टाव आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक दोळे धांपताव. आमच्या शेजाऱ्यांक कांय पावट पिडेस्त मनीस आसात, जाणटीं येतात, पूण आमी घडये तांचें चिंती नासतना व्हडल्यान म्युजीक घालून व्हड आवाजान तांची जेम पुरयान आनी मनाची शांती पिड्यार करता. आमच्या शेजाऱ्याक जेन्ना कोण मरता तेन्ना घडये आमी आमचे सुमोरूम चालूच दवरता. दुसरो आकांताक सांपडटा तेन्ना आमी घडये आमचे सुमोरूमणींत गुल आसता आनी मोजेन वेळ सारता. मोगाळा जेजू, दुसऱ्याचें चिंतून दुसऱ्याच्या गरजांक धांवूंक आमच्या स्वप्नांतलीं आनी मोजेच्या जिवितांतलीं भायर सरूंक आमचें मन उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर.
पांचवें स्थान सिरेनेचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक नोट्टिकाय मॉरॅलिटी नासतना धंदो. जायतीं भाव भयणां खूद आपणाकूच धंदो करूंक आपलें पोट भरतात. थोडीं जाणां आपल्या अंतस्करणान उद्देशी आपलो धंदो चलयतात जाल्यार थोडीं नोट्टिकाय नासतना धंदो फुडें व्हरतात. वेपार धंद्यांत फटोवंक आपल्याक चड फायदो जोडूंक वावुरतात. कांय जाण एक वस्त थोड्या दुडवांक घेतात आनी उपरांत म्हारग विकतात. थोडीं जाणां आदल्यो वस्तू वो आदलो माल विकूंक दुसऱ्यांक फटयतात. थोडीं आपल्या धंद्यान वावर करूंक दुसऱ्यांक आपयतात आनी सुबेज व्हरां तांचे कडल्यान वावर करून घेतात. फावो तो सवलत्यो न्हय म्हूण फावो तो पागार लेगीत तांकां दिनात. थोडे फावट आपल्या धंद्यांतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत त्रासान घालतात. जावं गुंगी वखदां विकून, जावं भलायके आड वेता त्यो वस्तूंचेर प्रचार करून, जावं पिड्यार जालोल्यो जेवणा खाणाच्यो वस्तू विकून. मोगाला जेजू आमच्या वावर धंद्यान नीत सांबाळूंक आनी प्रमाणीकपणान आमचो धंदो चलोवंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचें मुखामोल पुसता. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं तुवें सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक वातावरण सांबाळी नासतना सोयंबाचो नास. वातावरण आनी सोयंब आमकां देवाचें व्हड देणें. वातावरण सांबाळूंक आनी सोयंबाची राखण करूंक जबाबदारी देवान जोण एकल्याच्या हातान घातलेली आसा. पूण सोबार पावट मनीस सोयंबाचें चिंती नासतना आपणाचें चिंता आनी सोयंबाचेर कुराड मारून आपणाचेंच आंग दुखोवन घेता. मनशाचे बेजबाबदारेक लागून आमकां भलायकीचो स्वास उणो जाला. झाडां कातरून फावो तें वारें आनी गरजेचो तो पावस सारको मेळना. कचरो वाडोवन वातावरणाचें प्रदुशण आमी करून सोडलां. सोयंबांतली गिरेस्तकाय सोयंबाच्या बरेपणाक न्हय बगर मनशान आपणाचे कास्की आशेक वापुरल्या आनी आपल्या ताब्यांत केल्या. जें वायट आमी सोयंबा आड करता तें आमकांच फुडाराक भोगूंक पडटलें म्हूण आमी विसरता. मोगाळा जेजू सोयंब राखूंक आनी देवाच्या वावरांत सहभागिली जावंक आमकां जोण एकल्याक कृपेन भर. काकलूत आमची कर सोम्या. काकूत आमची कर. सातवें स्थान जेजू दुसरे पावट दोन्नीर पडटा. पोन्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक अंतस्करण नासतना दादोसपण. कालच्या मनाची शांती जावन आसा कुशालकाय जाल्यार कुडीच्यो गरजो भागोवप जावन आसा दादोसपण. आयज मनीस आपल्या कुडी वाटेन दादोसपण सोदूंक भोंवता. एक वस्तोरी दादोसपणाची वस्त म्हूण सोजमता. आपलें अंतस्करण विसरून वस्तोरेचे कुडीची आशा करून आपल्याक कुडीचें दादोसपण घेवंक पावल मारता. थोडे जाण गुंगी वखदां घेवन दादोसपण अणभवूंक सोदतात.
कुडीच्या दादोसपणाचो गैरसमज आनी कुडीची आशा वाडोवन आयज बलात्कार ओस्तोरेची मर्याद विबाडप आपलेच कुडीचो भोग घेवप आपली बायल आसतना दुसऱ्या बरोबर रावप असले वायट वाडत आसा. ओत्मीक दादोसपण आनी शांती विसरून मनीस फकत कुडीचें दादोसपणाक वतरेकता आनी अशे तरेन आपलो कुटुंब निसणटणाक पावयता. थोडे जाण आपल्या सांगाताक फकत दादोसपण जाय तेन्ना तांकां लागीं घेतात आनी उपरांत कुस्कुटा पोरी लेखतात. तांचो जीव बारादीक करूंक सोदतात. मोगला जेजू, आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक तुजे शिकोणे पोरमोणे जिवंक आनी ओत्मीक दादोसपण आनी शांतीन जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलोत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान जेरुसलेमाच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक स्वभाव आकारून आसतना शिक्षणीक मळार आयज जायतें सुदारप जावन शिक्षण वाडटा आनी उंच उंच चडत आसा. शिक्षण करतना मनशान आपलो स्वभाव आकारून हाडूंक भोवूच गरजेचें. गिन्यान आनी जाणवाय घेतना जोण एकल्यान आपलें मन आनी वागणूक घडोवन हाडूंक खुबूच फायद्याचें. नोकरी फावो जावंक आनी प्रमाणपत्र हातान पडूंक थोडीं वयल्या वयर शिकतात. जाणवायेन वाडूंक ती सोदिनात. कितलेंय व्हड शिक्षण केलें पूण स्वभाव बरो ना जाल्यार आमच्या शिक्षणाक कसलोच अर्थ आसना. आयच्या समाजांत थोडें शिकप करिनासतना लेगीत दुडू दिवन शिक्षणाचें प्रमाणपत्र घेतात आनी व्हडली नोकरी मेळूंक आशेतात आनी हे तरेन दुसऱ्या सवें ते ओनीत आदारतात. आपूण शिकलां तें फकत मनांतूच धरूंक न्हय, बगर तें कोरण्यांनी पाळूंक फावो. मोगळा जेजू, शिक्षणीक मळार जबाबदारेचीं जावंक आनी स्वभाव आकारून हाडून बरो फुडार रचूंक भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलोत आमची कोर. नवें स्थान जेजू तिसरे पावट दोंडीर पडटा. पोनिपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक मनीसपण नासतना विज्ञान सायन्स. विज्ञान आयज वाडत आसा. विज्ञाना उद्देशी समाजान जायतें बरेंपण उत्पन्न जालां. पूण आयज विज्ञान झगडपाचीं हातयारां निर्माण करतात आनी मनीसपणाचो दुस्पोट वाडयतात. झगडपाचीं हातयारां गरजेचीं पूण ताचे वोन अदीक भावपण आनी मनीसपण गरजेचें. विज्ञान वाडूंक आयज मनीस तरेकवार प्रयोग एक्सपेरिमेंट करतात. कांय पावट हे प्रयोग मनशाचेर करतात जाल्यार थोडे पावट तांचो प्रभाव मनशाच्या जिविताचेर पडटा. विज्ञानाचो वापर चड जाता तेन्ना मनीसपणाचे होक पांयां तळा मोस्तितात. मनीसपणाच्या जिवाक मान दिवंक जायते पावटी मनीसूच विसरता आनी विज्ञानाच्या दोरगती पासत मनशाच्या जिविताचेर खेळटा.
मोगाला जेजू विज्ञाना उद्देशी समाजाची उदरगत करतना मनशाकूळ आनी मनशापणाचे होक सांबाळूंक जण एकल्याक तुजो आदार दी. काकूत आमची कोर सोमया, काकलूत आमची कोर. दावें स्थान जेजूक विंगलो करतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमया जेजू क्रिस्ताक, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. सोमाजीक पातक. गरिबांचो हुस्को नासतना जेवणा खाणाचो इबाड. आज आमच्या कुटुंबांनी सोबार संबरोम जावं वाडदीस जावं ते काजार वा फेस्तां जातात. आमच्या आवडीच्यांक लागशिल्ल्यांक आनी सोयऱ्यां दायऱ्यांक आमी आपयताव. जेवणा खाणाचेर डेकोरेशनाचेर मुज्क आनी हेर साबार खर्च आमी करताव आनी खुशालकायेन आमी वेळ सारताव. थोड्याच वेळार कितलो दुडवांचो वस्तूंचो विद्वास कोत्ताव. गरजेवंतां सोवें गरिबां सोवें जांचे लागीं घडना तांची सोवें आमी ओनीत आदारताव. कांय पावट आमचे लागीं घडना पूण दुसऱ्यांक आमचो दर्जो दाखोवंक आमी समोरोम घडून हाडटाव आनी जेवणा खाणाचो जायतो इबाड जालोलो आमी पळयताव. आज आमच्या लागीं जायतें आसा पूण साबार पावट गरीब दुबळ्यांचो उगडास करून तांकां आमंत्रण दिवन वो आमचो आदार करून समोरोम जेवणा खाणाचो तांचे बरोबर करूंक आमी विसोत्ताव. मोगाळा जेजू आमचे समोरोम करतना गरीब दुबळ्यांचो हुस्को मनान दवरूंक तांच्या आदाराक पावूंक आमकां कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोमया, काकलूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. त्याग नासतना बुजोवन आमी बुजोवंक फकत देवाकूच दिताव. जेन्ना आमी देवाची बुजवण करता तेन्ना देवाचें पवित्रपण वाडोना बगर आमचें पवित्रपण वाडटा. बुजवण आमी जायतीं जाणां करता पूण सोबार पावटी ही आमची बुजवण वयल्या वयर वा दुसऱ्यांक दाखोवच्या मनान जाता. खरी बुजवण त्याग खुणायता. धर्म जिवप म्हणजे कोश्टवतल्या सोवें आदाराचें जावप, दुसऱ्याच्या गरजांक पावप, निराशी जालोल्यांक समाधान बसावप, दया आनी काकलूत वांटप. मनशाची आमी दुर्दशा केली जाल्यार आमी करता ते बुजवणेक कसलोच अर्थ आसचो ना. दिसता त्या भावा भयणीची आमी त्यागांतल्यान सेवा करिना जाल्यार दिसना त्या देवाची आमी बुजवण आनी सेवा कशी म्हूण करूंक पावतल्या. त्याग योद आनी बुजवण बरोबर वेता. धर्म जियेतना देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग बरोबर वसूंक गरजेचें. मोगला जेजू आमचो धर्म जियेतना देवा पेल्याच्या मोगान आमी जिवंक आनी खऱ्या भक्तीपणान वाडोवंक आमकां आदार दी. काकलूत आमची कोर सोमया, काकलूत आमची कोर. बारावें स्थान
जेजू कुर्सार मोरता पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक कित्याक तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. सोमाजीक पातक कोस्ट नासतना जोईत. आयच्या संवसारांत मनशाच्या बळाचेर दुडवांचेर सगळें चलता. कोस्ट त्रास नासतना मनशाच्या ताब्यांत जायतें पावता. दुडू दिवन शिक्षण नासतना सोबार मोळांचेर पदवी जोडून घेतात. वावर करिनासतना आनी अणभव नासतना वावराचें पत्र मेळून घेतात. हात पांयाचो वावर नासतना आमकां जेवण खाण फावो जाता. कार्यावळींत आमचो वावर नासतना आमचें नांव जोडून आमी घेता. दुसऱ्यांक नागोवन आमचें करून आमी महान म्हूण दाखयता. लॉन्स दिवन दुसऱ्यांक फावो आसलेलो वावर आमचो करून घेता. दुसऱ्याचें नांव चोरून आमचें नांव जोयतीवंत करता. दुसऱ्यांचो कोश्टी वावर ओळखून घेनासतना तांच्या वावराचें जोयत आमी आमच्या नांवार करून घेता. कोस्ट नाकारून आडगां करून सोबार मोळांचेर आमी जोयत आनी येस मेळयता. मोगाळा जेजू, कोस्टांतल्यान आमी वयर सरूंक आनी स्वताचीं पावलां मारूंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तेरावें स्थान. जेजूक कुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. समाजीक पातक. मान दिनासतना व्हडपणाचीं पावलां. समाजांत दर एका मनशाक आपली प्रतिश्ठा आनी खाशेलेपण आसा. मनीस गरीब वो ग्रेस्त ताका ताचें व्हडतेपण समाजान जिवंक होक दिता. आयज मनशाच्या जिवितान पदवी वाडून ग्रेस्तकायेचेर दर्जो मेळूंक थोडे जाण दुसऱ्या मनशाक कुस्कुटा परी लेखतात. आपूण व्हडलो आनी दुसऱ्यांनी आपणाक मान दिवचो म्हूण ते आशेतात. आपूण सुस्त जियेतात आनी दुसऱ्यांच्या कुस्तार वावर करून आपलें सोंपेपण जोडून घेतात. कांय पावटी वावराची सारकी मजुरी दिनात. आयच्या समाजांत एक मनीस दुसऱ्याक कुस्कुटा परी लेखता. अपमानाची आनी वायटोवी उतरां दिता. आपलो वावर जाय सोर दुसऱ्याचो आदार घेता आनी उपरांत अनुपकारी जाता. व्हडपणाची पावलां समाजान दुस्पोट घालतात आनी एकचार पयसायतात. मोगाला जेजू, तूं दर मनशांत जियेतात म्हूण ओळखून घेवन खालतीकायेची पावलां मारूंक आनी दुसऱ्यांक मानान लेखूंक आमकां कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चौदावें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताक. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. समाजीक पातक. कायदे पाळिनासतना आपल्या वाद्याचो स्वभाव. समाजांत शिस्त आसूंक कायदे गरजेचे. आमकां धर्मीक तशेंच समाजीक कायदे पाळूंक एक आपोवणें. कायद्यांक पाळो दिवपी विस्वाशीपणी जबाबदारेन आपलें जिवीत जिवंक
दुसऱ्यांकूय आपलें जिवीत जिवंक आदाराचो जाता. सोबार फावट मनीस आपणाक सोंपो पडटा तो कायदो वेव्हारांत घालता. कांय फावट कायदे नाकारून आपल्या वाद्याचो जावन आपूण त्रासान पडटा आनी दुसऱ्यांकूय संकोश्टांत उडयता. आयच्या समाजांत सोबार फावट आमी धर्मीक कायद्यांक पाट वळून देवावून आमी व्हड म्हूण सोजमोताव. थोडे कायदे आमचे मुठीन दवरून आमकां जायते परी आमी वागताव. कायद्या आड जायते आमी आपणायताव. गाडी मोटरां बेजबाबदारेन चलयताव. दुसऱ्यांची सोय मारून आमचें काम आमी करून घेताव. बरेपण शिपडायतल्यांक आनी अनिती आड निशेध मारतल्यांक धमकी दिवन आमचे कायदे तांकां फरमायताव. कायद्या आड वचून दादागिरी आनी गुंडागिरी आयच्या समाजांत वाडत आसा. मोगाळा जेसू, कायद्यांक पाळो दिवन तुजे कुशे पोरमोणे आमचें जिवीत जीव आमकां कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सुम्या, काकलूत आमची कोर. मोगाळा जेसू, समाजीक जिविता आड आसलोलीं पातकां आमी पयसावन आमचें जिवीत तुज्या आज्ञा पोरमोणे मांडून हाडूंक आमकां कृपेन भर. समाजाची नागरिकां कशीं आमी अनिती आनी वायटा आड झुजून नितीचो, भावपणाचो, स्वताचो, एकवटाचो आनी बरेपणाचो समाज बांदून हाडूंक जोण एकल्याक तुजें बळ फावो कर. दर एक आमची कोरणी मनशाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा पासत जावं आनी आपलेपण आनी आशा सोडून दिवंक प्रमाणीकपणा पासत वावरूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. बाप साहेबाच्या संकल्पा पासत म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुरवेस पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोळ्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ.
पवित्र गुसाचे करून आमकां आनी वार आमकां आमच्या देवा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक आकृतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताच्यो झरी ओगोनीत देव काकुती सगळ्या संवसाराक आकृतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रक्ता आनी उदकांत तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पाती येता. ओ रक्ता आनी उदकांत तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पाती येता. ओ रक्ता आनी उदकांत तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली, हांव तुमचेर पाती येता. आमच्या पप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची फटकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचते सहस्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू भगेंते बरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवाक सर्पवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी जमवलो आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजूरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्मे कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे पुनर्जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. सासनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया आनी सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. ससनाच्या बापा सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां मन्ना खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कोर. शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोवमोगाळा पुताची आनी आमच्या दुनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची
कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर सासणाच्या सासनाच्या बाबा, हांव हांव तुका तुका भेटयता, भेटयता तुझे तुझ्या भोव भोवगळा पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टा मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदकेस कोश्ट मोना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोवमगाला पुताची आणि आमच्या दुनिया सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रोगोत आत्मा आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट कोरना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर जेजूच्या बोदुकेस कोष्ट मोडना खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर पवित्र देवा पवित्र सर्पवेदरा पवित्र अमर देवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कोर शेवटाचे मागणे देवा तुझी काकलूक दोगोनीत आणि तुझे काकलुतीचे तवे मितमेर नासलोले दयाल नदर आमचेर काड आणि तुझी काकलूत आमचे ताईन सोडय जिविताचे व्हड आडकोळींनी आमी आशा सोडिना जावं पूण व्हडा विस्वासान तुझे भोव पवित्र कुशेक आमी राजी जावं तेच तुझे काकलुतीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुझ्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन
पवित्र कुसाचे करून आमचे स्मरणार आमकां आमच्या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवाक सर पवित्र बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी जमवलो अंकुर मरयेंतान जल्मलो पोस पिलाता काळ ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत सोडलो सर पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बागेंटे मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेस्तमनी मोल्यांत जेजू मागणी करता. लूक 22:44 आनी 45 आनी सगलोच कळवणून अदीक उत्सुकतायेन तो मागणी करीत आसलो आनी दोडणीर गळटल्या रक्ताचे दाट तेंब्या वरी जालो ताचो काम आनी मागणी करतोच शिसा सोशे उठू येत जाल्यार ते कोती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुकोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगेन देवरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेफ पो तुजे टाय आसा श्रमदे तूं सदो आनी सदो तुजो आपूच जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकडे उच्चांतली वा स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड करून सुसरल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोंद मारूंक लायलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सोरेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्रा मध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या मोगाच्या जेजू जेजू, बोगोस बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकडल्या उशांतली वा स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड करून ससरल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताच्या भोंवतणी सगळीं पलटून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचे धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताणें ताका केणूंक ते म्हणटाले, सुदेवाच्या राजा नमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे टायसा अस्त्रा मध्ये सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोचे टायसा
Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kutpen Borele, Salves Porcia Taisa, Ostoria mudit sodon sodocho put Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा Bapa, Putra आणि पवित्रात्म्या. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हो म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां गुणांतल्या उच्यांतली वा सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड करत आसलेले. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात जो हांव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवून कोट्याच्या मुरलेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायीक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सरस्पोर तुजे ताय आसा उस्तरां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Naman Maria Kurpen Bulle, Suraspor Suyatasa, Ostram Bitot Sado, and Sado Zoput Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. Moima Bapa, Kaniputra, Kanpovitratmia. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मगाच्या जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोण्यांतल्या हांवच्यांतली वर स्वर्गार सगळे आत्म्यांक भोव करूंक चड गरज असलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर दुखीचो मिस्तेर. जेजू कुर्सार मरता. लूक 23:44. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मा. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बलयले सर्वेस्पोत जिताय आसा सऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या हांवच्यांतली स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करूं चड करूं जाल्यांक. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. अर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो अर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवूं नाकात. कुर्सार मारलोल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केला. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन नमान मेरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार मेन बैबा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणातल्या उच्चांतली वा सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिसांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा मार्कूस 16:19 आनी सोम्या जेजून ताजे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां यो तुशी कुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारात जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदाव आणि सदाव तुझा पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्व स्फोटिताय आसा
वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आपापल्या गतीने कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पष्ट आहे सा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आपापल्या गतीने कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पष्ट आहे सा वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूज जेजू भगवती मरिये देवाची माये आपापल्या गतीने कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पष्ट आहे सा महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आधी आता आणि आता सदा 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 काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बगो आमची बदका निवाड आमकां कोणातल्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसा. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजू बासयलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन दुतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले स्वरेस्पचताय आसा वस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकणांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडी 13:18 म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या अस्तिऱ्यां भितर बोव व्हरत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सरेस्पो तुजे टाय आसा
श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पोत जटाय असा श्रीमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुच्छेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. मन बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां वरतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या पांचवो हरकाचो मिस्तेर आंकार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशोनी 12:1 तेन्ना स्वर्गांत एक विचित्र कुन्नाक दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजोरान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तळो आसलो चोंद्री आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो
तुझो पूत जेजू Bagiante mere dace mai apapia gate natikor atariam cha mana chawra amen. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जिताय असा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagiante mere dace mai apapia gate natikor atariam cha mana chawra amen. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जिताय असा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagiante mere dace mai apapia gate natikor atariam cha mana chawra amen. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत जिताय असा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू Bagiante mere dace mai apapia gate natikor atariam cha mana chawra amen. मोहिमा बापा कानी पुता कानी पवित आत्मे आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू भुगोस आमका आमची पाटका निवार आमका एकवरांतल्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज असलेल्यांक नमान राणी काकुतीचे ते माई माये तुझके तुगे आमचे आमचे जीवित जिवीत अमृत आणि बरवासो आम्ही पदेशी एबेची बाळका तुका उलो माता या दुखाच्या फळान सुस्कार सोडून उदार करून माये तुका प्रार्थना आमचे डोळे शरीरनी तुझी काकुतीची नजर घाल तू कोणवाले आणि मोगाल दुलोक आंकवार मोरये ह्या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखोय भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिवितान मरना आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवची आनी बसायलेले आसात ते आमकां मेलोशी कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमेन. उगडास कोर हे पोकोण कोणवाले आंकवार मोरये केन्नाच आयकूंक ना कोणी येतलो तुज्या कोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आला शिरोती नासतना उरलो म्हूण पातयेवन ह्या बरवाशान हांव येता तुजे वेगेन आंकवारी म्हजे माई हांव येता तुजे सोशीन तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करिनाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफल तें कर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोटा आपले ल्हानवेक चाकणेचे ताणें दिश्ट घातल्यो ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें स्वर्ग इश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गड्डतल्यांक दुस्पटायता पोतवेदारांक तो सत्रावेले शेवटिता ही नोलक्यांक चुपारता भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिका हातांनी परत धाडटा अब्राम आनी ताची सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकरांक शरणां घेतलो महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. महिमा पप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पनाक आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यें तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पटकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडत येवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरेले सुरेश पोचणे सावस्त्रामध्ये सदो आनी सदोचो पोच जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. संवसारान शांती खातीर
आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्यां खातीर आनी आमच्या इंतजामांक आनी जाणी आमकां मागूंक लायल्या तांच्या इंतजामा खातीर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरी कृपेन बलिले सरेस पोचटें सावस्रामध्ये सदो आनी सदो उत्सव पूज जेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. गीत घेवया T43 रुसाई सायबिणी तूं आमची राणी विसरो नाकाय गे आमची मागणी कृपा दी आमकां दुखांनी रडच्या आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या सोर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागीं आमी जोडच्या सोर्गीची देणी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.